आता जवळ जवळ 5-6 वर्सां सुमार जालें ते हांगसर आहा ते आमी आमचे पंचा सांगलेले ते हांगसर कोण येता कोण वयता ते आमकां कांय खबर ना. तो एकलोच आसना. आयज 4 जाण जाल्यार फाल्यां आनी 4 जाण येतात आनी ते कोण आतां आतंकवादी काय ते बरे मनीस ते आमकां कांय खबर ना. आनी आमच्या सांकवाळ्याक केन्ना असलें घडोवना. हे पयली पावटी घडलां. ताका हांगसरल्यान ताच्या घरा कडल्यान ताका वडीत येयलो आनी तेंच्या दारां व्हरून ताका मारून ते फ्लॅट केले तेणी. मागीर ते आमकां ते शेजाऱ्यान ते फोन केलो तेन्ना आमी थंय गेले आनी मागीर आमचो गांवचो सगळो लोक एक जालो आनी ताका गाडये 108 हाडलो आनी आमी एम्बुलन्सीन घालून चिखले गेलो. तुमी कितें मागता आतां पुलिसां आमी पुलिसां कडेन फक्त मागता कितें थंयचे तांकां बरखास्त करपाचें. थंय कोण नाका आमकां. हे कोण नाका. हे ते बिविलर्स बीन आमकां ते कोण नाका. त्या थंयच्यान वाटेसान वास्कोसान येतालो. मागीर थंयच्यान हांगा घरा कडेन पावलो. घरा कडेन पावलो आसतना हे येयले म्हाका आनी वाटेसान उबारून थंय मारीत घरा कडेन घेवन गेले. तेंचे थंय गेले आनी म्हाका बरो मारलो. हांव अनकॉन्शियस जालो थंय. म्हागेले शेजारी आयले पळय न्हू तेंच्यांनी पळयलें म्हाका आनी म्हागेली फॅमिली कोण आयली पळय न्हू शेजारी आनी कोण तांकां सांगलें तेंच्यांनी. मागीर ते थंयच्यान हांगा पावले. म्हणल्यार म्हाका थंय मारताले पळय न्हू थंयच्यान पावले ते आनी म्हाका मागीर थंयच्यान तेंच्यांनी एक्शन घेतली. कितें करपा येयलें पळय न्हू म्हाका बेशूद आशिल्लो पळय न्हू थंयच्यान म्हाका शुद्धीर हाडलो आनी हें केलें. म्हाका मागीर एम्बुलन्सीन घातलें. म्हाका थंय येयलें चिखले येयलो. हेच्या पयलीं कितें कंप्लेंट बीन केली? हय हेच्या पयलीं आमी तांकां खूब फाटीं सांगलेलें अशें पुलीस कंप्लेंट म्हणल्यार कितें तेंचें कितें आतां फायनान्शियली इतलें तांकां भायल्यान पयशे येता. भायल्यान पयशे येता तांकां. गोंयकार आहा पळय न्हू ते थंयच आहा. तांकां भायल्यान पयशे येता थंयच्यान ते हें करता न्हू. तूं कांय ना. ते गोंयकार न्हू रेंटार रावता हें करता. कोण वळखता तांकां? कोण वळखना तांकां. फाल्यां सकाळीं कोणूय येतलो मारतलो वयतलो. तांकां आमी सोदपाक वतले ना न्हू. पोलीस व्हेरिफिकेशन हो बोवाळ जाला म्हूण कळटनाच मोठ्या प्रमाणात पुलीस फोर्स पावलो. दक्षिण गोंयचे एसपी चौधरीन परिस्थिती कंट्रोलात हाडली. I have a very preliminary information about what exactly has happened. Apparently, fight between two groups of people in the village have taken place. Now, what exactly has happened? I have already directed the PI and the SDPO to take both the groups of people to the police station. We will sit there, and as certain concerns have been raised by the villagers here, we will verify into those concerns. Some people are absconding. We will figure it out. Let us figure it out. By sitting in the police station, standing here on the road, we will not be able to figure out who is absconding and what are their details and how to get them back. It's only when systematically we sit in the police station and try to track records, take out the tenant verification, etc., that we'll be able to find out that. Okay? पुलिसांनी सध्या बिलिव्हर्सांतल्या थोड्यांक ताब्यात घेतिल्ल्यान वातावरण थंड जाला. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब.